हांगासर भर गर्दी आशिल्ली आनी म्हाका दिसता ही खंयसर तरी श्रोत्याची भक्ती आसा आणि त्या श्रोत्याच्या भक्तीक तितलेच दाद दिवपी आयज महेश काळेजी असले. आयज फक्त कार्यक्रमान आमी हांगासर गायनाचो कार्यक्रम आयकूंक ना, अनेक गोष्टी शिकले आणि त्या अनेक गोष्टी शिकत असताना आम्ही सुद्धा थोडेशे मनांच्यान अशें दिसले की नव्या वर्साचो संकल्प कितें आसपाचो. कित्याक म्हाका दिसता बींग पब्लीक फिगर आयज म्हाका थोडे फोन आयले आणि तांच्यांनी विचारलें तुमचो नव्या वर्साचो संकल्प कितें. आणि सदांच म्हाका दिसता टायम जो आसा पळय इट्स अ रेफरल म्हणजे आमच्या आयच्या हेच्या प्रमाणे आमी म्हणटा आयच्या 12 वतात 31 जानेवारी 31 डिसेंबर जाता आणि फाल्यांचो दीस आमी करता. विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर कंट्री इट इज विथ अ टायम लॅप्स, बरोबर की ना. पण हे सगळे मांडटा आसतना म्हाका दिसता प्रत्येक दीस असो एक नवीन संकल्प करचो. आणि आयच्या दिसा एक ट्रेंड सेट झाला आणि साखळी हॅज बिकम अ ट्रेंड सेटर. तुम्ही मानता काय ना. हांव इतलें म्हणन की साखळी जेन्ना ट्रेंड सेटर जाता आयच्या घडयेक ह्या पूर्ण जनसमुदायान जायते जण पूर्ण गोंयांतल्यान आयल्या आणि म्हाका दिसता हो ट्रेंड जो साखळी गांवांत सेट केल्लो आसा तो तुमी बी करतले न्ही. ताळयोच आयकूंक येयलो, हय आयकूंक येवंक ना. म्हाका दिसता हो ट्रेंड आमी सेट करपाक जाय. आमच्या भितर कितलेशेच उपजत असे कलाकार आसतले ज्यांची शैली गायनाची जी आसा हे करपा खातीर खूप काल जेन्ना श्री महेश काळेजी हांचे कडेन अनौपचारीक बैठक जाली आणि तांचे कडेन जेन्ना उलोवप जालें ताणें सरळ सांगलें की ताचे जर स्टुडंट्स पळयले जाल्यार इंटरनॅशनली सगळे स्टुडंट आसा. बिकॉज महेश काळे स्कूल ऑफ म्युझिक हाच्यात खूप जण इंटरनॅशनली जोडलेले आसा एज अ स्टुडंट. बट तांणी सांगलें गोंय जरी बारीक राज्य असलें आनी ताचेले स्टुडंट्स जे आसा पळय दे पिक अप व्हेरी फास्ट. आयज आमच्याकडे खूप बऱ्यातलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जे तर आमी म्हणटा कॉलेज ऑफ आर्ट्स आसतले, कॉलेज ऑफ म्युझिक आसतले. आमकां ल्हानपणांच्यान म्हणजे त्या बालभवनांच्यान आणि ताचे उपरांत कला अकादमीन आश्रय दिल्ले अनेक म्युझिक सेंटर्स आसतली. हेतूंतल्यान वेगवेगळ्या तरेन आमी म्युझिक जे आसा पळय न्ही हेका वेगळ्या तरेची गती दिवपाचो प्रयत्न करता. म्हाका दिसता सगळ्या पालकांनी आयज संकल्प घेवपाचो आणि आपले भुरगे जर ह्या कला क्षेत्रांत जर बरे आसा न्ही जाल्यार तेका तेको दिवपाचो गरज आसा. कित्याक आयज हांव म्हणटा आयज आमचे महाराष्ट्रांच्यान येयलेले महेश काळे जे आसा पळय न्ही ते इतले सुंदर गायता, फाल्यां आमचो गोंयचो भुरगो. आणि तांच्यांनी मुजरत सांगले आयज जेन्ना आपूण नाते सांगता म्हजे गुरू जे आशिल्ले जितेंद्र अभिषेकी जे आशिल्ले हे म्हजे गुरू. आणि ह्या गुरून जेन्ना इतले बरे शिष्य तयार केले जाल्यार ह्या मातीन खुबशे असे कलाकार निर्माण करपाची ताकद आसा. पद्मिनी फाउंडेशनान तुमचे खूप खूप उपकारी आसा. म्हाका खबर आसा आयज ह्या प्रांगणान आमी कार्यक्रम घेता आसतना खरेंच आमी म्हटलें की आमी थोडेशें आमकां लिमीट केले इतल्याच खातीर म्हणटा की ही गर्दी पळोवन फुडल्या फावटी ज्या जाग्यार पार्किंग आसा थंय कार्यक्रम दवरचो. आवाजच येना. म्हाका दिसता फुडल्या फावटी ज्या जाग्यार पार्किंग आसा ह्या जाग्यार कार्यक्रम दवरचो. म्हणजे 31 तारखेक आमचेच कडेन येवपाचे तुमी, तुमचे थंय करपाचे ना. खूप बरें दिसलें. आयच्या ह्या कार्यक्रमाची म्हजें उलोवप थांबयता.